जी एप्रिल 2020ची कॅबिनेट नोट सिव्हिल सप्लायज सेक्रेटरीची जी हांवें ट्वीट केल्या हाजेर सिद्ध जाता की 243 मेट्रीक टन म्हळ्यार 2,43,000 किलो तूर दाळ घेवपाचें डिसिजन तेन्नाचो मंत्री सिव्हिल सप्लाय बाब गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे नॉलेजीचे आणि कन्सेंट आणि अप्रुवलाचेर हें घेतिल्लें आहा. हें सिद्ध जाता कॅबिनेट नोटाचेर. हें केन्ना घेतलें तांणी? हें घेतलें जेन्ना गोंयांत लॉकडावन आशिल्लो. म्हणल्यार 2,43,000 किलो जर एक किलोच एक गोंयकाराच्या घरा पावयलेले जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे गोंयांत म्हळ्यार 2,43,000 फॅमिलीक तूर दाळ मेळपाची. तेन्ना तूर दाळ 200 रुपया ब्लॅक मार्केटान ताजो प्रेस आशिल्लो कित्याक कांय मेळनाशिल्लें. सो जे मनीस अंत्योदय तत्वाचेर उलयता, जे समाजांतले बारीकांतले बारीक मनशाक न्याय दिवपाचेर उलयतात, तांणी आज बारीकांतले बारीक मनशाक फटोवन ही तूर दाळ घेवन ती कुसयली हें आज सिद्ध जालां. आनी म्हाका दिसता हाजेर अशें दिसता की कला अकादमीच्या टायमार जे टेंडर नासतना पास केले आनी 50 कोटी रुपयाचे स्कॅम केला तशें हेंय बी स्कॅम तशेंच केल्लें आहा कॅबिनेटाक हाडून. आनी हाजे खातीर दुसरे मंत्री बी जे कोण आहा तेय कल्पेबल जाता. आनी मुख्यमंत्र्यान आनी तेन्नाच्या मंत्र्यान आतां आपल्याक ते घेवंक नाका म्हणिल्लें आनी अशें तशें म्हणूंक जायना. ते खंयच कांय ना. तुमी तातूंत इनवॉल्ड आहात आनी आतां उगीच एक खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिसराक स्केपगोट करूंक वचनाकात. हांगा खरें जें कितें प्रोक्युरमेंट स्कॅम आहा ताजे खोलायेन ताजेर SIT घाला आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. हें हांव आतां प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवपाचो आहा कित्याक हें लॉकडावनाच्या टायमार ही गोंयकारांचेर स्कॅमां हे सरकारान केल्ली आहा आनी ताजे खातीर गिल्टी हॅज टू बी ब्रॉट टू बूक.